गीत घेऊया पेज 2 A4. आपयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ही पवित्र मेसाची मेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज नज तुका दिता कुटकुटी तारकां. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान बरे भलायकी पासत फातिमा मिरांडा परेरा हाचे पासत म्हूण मागणी करुया. तशेंच आपली खाजगी मागणी हाचे पासत मागता टोनी थॉमस. तेचे पासत देवाची शुभम आशिर्वाद सदांच ताचेर आसूं. देवाचे कुशे प्रमाणे ताका जाय ते आपल्या जिवितान फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आतां ह्या मिसा बलिदानान आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयची वाचपाक आमकां सर्वेस्पर देवा सरशिल्लो मोग जो आमच्या जिवितान आमकां अनुभवूंक म्हूण मेळ्ळा, त्या मोगा वरवीं जे जिवीत आमकां सदांच मेळ्ळेले आसा ते पासत देवाक आर्गां दिनवासणी दिवन सदांच भावार्थान विश्वासान फुडें वचूंक म्हूण आमकां आपयता. तरी पूण ह्या संवसारी जिवितान आमी जियेता आसतना संवसारी जिविताचे अडखण्यो आमकां बरेच फावट दूख त्रास आनी कश्ट म्हूण सोसूंक म्हूण आमकां हाडटात. पूण तरी पूण आमी जे डिसिजन्स आमच्या जिवितान घेता त्याच वरवीं आमकां हे कश्ट आनी दूख सोसूंक म्हूण पडटा. सदांच जर मागण्या वरवीं आमी रावता आनी जियेता तर आमच्यान भावार्थान विश्वासान फुडें वचूंक जाता. पूण आमच्या अशक्ताक लागून आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या वरवीं आमी जेजू सरशिले पयस म्हूण वेता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उचारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बागून दवर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, उदका जिव्या प्राणांनी भरूं आनी अंतरोलार प्रितुमी वयर सुकणीं उडूं. आनी तशें जालें. देवान समुद्रांतले वरिश्ट रोसले आनी उदकांनी भोंवती जिन्सांची प्राणां आनी अशेंच तरेतरेची पाकट्यांची प्राणी. ह्या सगळे देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी समुद्राचें उदकां भरात आनी प्रितुमी वेळ सुकण्याची सोनकिया वाडून वचूं. सांज आनी तसो सकाळ जाली. हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्सांची प्राणी जमनीर उपटून जावं, पोसपाच्यो मनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवटी जानवरां
आनी तशेंच जालें. देवान दर एके जिनसाचे रानवटी जानवरां पोसपाची मोनजाती आनी जमनी वेली जिवाणी केली. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासलेंचेर, अंतराळ्या वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मोनजातींचेर, सगल्या रानवटी जानवरांचेर आनी पृथ्वी वयर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवंक. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान ताका म्हणलें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासलींचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वी वयर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वेले बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दिती सोड रुखाचें तुमचें जेवण पसून हांव तुमकां दितां. आनीक सगल्या रानवट जानवराच्या, अंतरावेल्या सुकण्यांनी आनी जमनी वेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांवें सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो 6वो दीस. ह्या पोरी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण कोत्तालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगलें काम सोंपल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विश्व घेतलो. देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो. कित्याक सगलें रचून जातूच देवान त्या दिसाक विश्व घेतलो. हो जावन आसा अंतराळाचो आनी पृथ्वीचो ओरोम. तेन्ना ती रचून आयली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मोळप तुज्या हातांचें काम हांव पळोवन जाल्यार तुवें थंय लायलेल्या चोंदरां नोखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक आदामाचो पूत कोण. तुवें ताची परवा करच्याक. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतांतान परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेच्यो आनी तेजेच्यो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोशनाचेर ताका अधिकार दिल्याय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तळार दवरलाय. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मेंढऱ्या गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान हेणे तेणें
उपतोलीं वारा वयलीं सुकणीं आनी उडटात फिरतात दर्यांतलीं मासळी सगळेंच ताचे आदीन केलां. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. मोजें काडीस तुजे कुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समोर्थ म्हाका शिकय. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्को परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेम तावन येवन जेजू सरशी एकठवले आनी ताच्यान शिश्यांतले थोडे मेळे हातांनी म्हणचे हात धुवन आसतना जेवता ते तांणी पळयले. फारिसेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाळी प्रमाणे बगोर बगोर हात धुले शिवाय जेवणान आनी तिनतेर थावन येतूच नाल्या धुले शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी सोबार एर चाळयो सांबाळून तांकां दिल्ल्यो आसात. पत्रान कळशे आनी काशीच्या आयदनां धुवप हाचे विशयी म्हणटूच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारले. जाणट्यांनी करून दवरला त्यो चाळयो प्रमाणे तुजे शीश कित्याक चलनात आनी मेळे हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परतिपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमकां डोंग्यां विशयी आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर तें अशें बरोवन आसा, ही पोरजां होंतांनी म्हाका वाखाणतल्यो पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रान कशें शिकूंक ही म्हजी वळखी पुरजा करतली. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाळयो तुमी पाळतात आनी तुमकां म्हणलें तुमी चाळयो सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन काडून उडयतात. तर मोजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वो आवयक शिरापतात तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात कोणूय बापायक आनी आवयक अशें म्हणटा जाल्यार म्हजे कडले कितेंच तुका उपकारचें ना. आपल्या बापूय वो आवय पासत तांच्यान कांयच करूंक जायना. ह्या वरवीं तुमचे मदें पाळून आयलोले तुमचे चाळीक लेगून देवाचे उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप जें आमी आयकलां त्या वाचपा वरवीं सदांच सगळें कितें देवान रचलोलें आसा त्या रचणे वरवीं सगळ्यांक जिवीत फावो जाता. देवान सगळें कितें एकाच वेळार एकाच टायमार तेन रचलें, त्याच वरवीं सगळ्या हितून तेन आपलो प्राण दिवन त्या सगळ्यांक जिवीत म्हूण दिला. त्याच वरवीं आमकां सोमेस्तांकां सांबाळून दवरपाक आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्हूण दिल्ल्यो आसात. पूण तरी पूण ह्या संवसारान सगळे वस्तू जे आमकां फावो जाला ते वरवीं देवाक आर्गां दिनवासणी दिवचे खातीर आमी सदांच
आमकां कितलो तेचो लाभ फायदो मेळटलो म्हूण आमी पळयता. जर तर कितें वस्तू आमकां फायद्याची ना तर आमी ते सोडून म्हूण दिता. पूण सर्वेस्पर देव आयच्या वाचपा वरवीं सगळें कितें सांबाळून सदांच आमकां ते भाशेन फुडें वचूंक म्हूण आपयता. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं पूण जेजू आमचे दोळे उक्ते करून म्हूण दिता. बरेच फावट जे कायदे आमकां दिल्ले म्हूण आसात ते आमी एके भाशेन फुडें म्हूण व्हरूंक सोदता. पूण मोगान सेवे चाकरेन आमी दुसऱ्यान वांगडा वावरिनात. कायदे आमी पाळता पूण तीच मोग जो जेजून आमकां दिल्लो आसा तो जर आमी दुसऱ्यांक म्हूण दिता तर खरेंच आमच्यान एकवटून ह्या संवसारान जिवंक म्हूण जाता. आनी तेच जेजू फारिसेव्यांक सांगता, तुमी जर आवय बापूयक एके भाशेन मान रिस्पेक्ट दितात आनी त्या वरवीं सगळें कितें सांबाळतात जाल्यार तुमकांय सासणीक जिवीत फावो जातलें. आमच्या जिवितान आमकां देवान बऱ्योचश्यो आज्ञा दिल्ल्यो आसात. त्यो जर आमी मानता सांबाळता आनी त्या वरवीं आमी आमचें जिवीत जियेता तर खरेंच आमकांय सासणीक जिवीत फावो जातलें. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना देवान दिल्ली प्रत्येक देणी पासत देवाक आर्गां दिनवासनी दिवन तशेंच तो आमकां फुडेंय सांबाळतलो आनी राखतलो हो भावार्थ आनी विश्वास दवरून सदांच दुसऱ्यांक तीच कृपा आमी आमच्या सेवे वरवीं दिवंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायन आयकून घे. ही अविचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर लोकांक येवं आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणातीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी मेळ्ळले वॅक्सिना वरवीं सगळ्या संवसाराक ताची कृपा मेळोंक म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 34 C15. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवाबापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. मोगाळा बापा आमच्या रोचणारा, हो उंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. ह्या परी आमच्या अशक्त कुडीच्या प्रसन्नांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणीक जिविताचे प्रसन्न जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलाय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. ताच्या सांगाता आमचे ताळे मेळून
आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उन सुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उन सुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत ते वार उरतले. हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. तुझ्या कुसत आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रेती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागवेन झुजे भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सहभागी. सौम्या तूं तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 66 D35. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्या. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांच विचार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसय तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयता, तोंड उदका सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. थंय म्हज्या आत्म्याक जिबोताय, मान राखून तुज्या नांवाचो. नीज मार्गान म्हाका चलयता, नीज मार्गान म्हाका चलयता. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, एका उंड्यांत आनी एका काळशींत तुवें आमकां वांटो दिलें. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सफळ कर. होच जावन आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 89 F9.